मडगाव SGPDA नुस्तें मार्केटाची स्थिती वायट आसा। गटारांतले हळशिकावणे उदक रस्त्यार व्हांवपाक लागिल्ल्यान मार्केटात यो वच करप्यांक घाणयाऱ्या उदकाचो त्रास सोंसचो पडटा। हो प्रश्न कित्येक फावट भलायकी अधिकारी आनी उपजिल्लोधिकाऱ्या मुखार हाडलो, मात तांच्यांनी कांयच कारवाय करूंक ना। सिवरेजीचो प्रश्न सुटावो करपाक SGPDA अपयशी थारला। तशेंच SGPDA फकत पयशे घेवपाक व्यस्त आसा म्हूण थळाव्यांचो आरोप। घाणयाऱ्या उदकांतल्यान यो वच करचें पडटा, देखून बाजारांत लोकांनी येवचेंच बंद केला। हो प्रश्न बेगोबेग सुटावो जावंक ना जाल्यार व्हड संकश्टाक तोंड दिवचें पडटलें, अशी भिरांत नुस्तेकारांनी उक्तायली। हे सगळे हे पळय, हे SPD पयशे घेता, सगळे घेता, निवळ करना काय ना, हे सगळे घाणे जम्स जावन हे लोक हे जावन भोंवपा मरे। हे SPD कोण आहा चेअरपर्सन कोण आहा तेणे हे धरपाचें मरे। हे म्युन्सिपालिटीन जावं SPD जावं ते कोणें जावं ते हे सगळे निवळ करून दिवपाचें। सद्य सगळ्या घाण्यो सगळे वयता ती घाण्यो हे लोकांक हे माल पडटा मरे। फिश मार्केट जाले म्हणून जाले, फिश निवड आसपा जाय सदां। आज आमी हांगा सालसेतीचे नंबर 1 आनी सगळ्यान व्हडले मार्केट जे पळय आहा SPDA त्या मार्केटाक हांगा आसा। हे SPDA गव्हर्मेंट ऑफ गोवा चे मार्केट आनी हे जे पळय मार्केट आहा ते काही फाटीं 2 वर्सां पयलीं दुबय मार्केटाचे धर्तेचेर हांगा सगळे रिपेर सगळें केल्लें। आनी आज जर परिस्थिती जर पळयल्यार जायत हे मार्केट सगळें स्क्रॅप जाल्लें आहा। हे मार्केटान भितर जर जो मनीस जर जाय तुवें नाक धरून पयलीं भितर सरपा जाय आनी वता आसतना डेंगू मलेरिया आनी कितें ह्यो वस्तू डिसीजी घेवन तुवें वचपा जाय। ही हांगा इतली परिस्थिती जाल्ली आहा, हाजेर सरकाराचें कशेंच लक्ष ना। आनी हांव सोबेमादार हांगा ब्लेम करता आमचो हेल्थ ऑफिसर जो पळय मडगांवचो आहा ताका 3 फावटी हाडून हें दाखयलें 3 फावटी आनी कलेक्टराक कंप्लेन करून कलेक्टराचो डेप्युटी कलेक्टर एकलो चारी म्हूण आहा तो येवन हांगा सगळें पळोवन गेलो, पूण एकलोय मनीस ताजेर कांयच करपाक तयार ना। ते गटार चोय कितें जाता चोय DSN मारपाक गेला बसस्टँडाक देराक गट्यार कोणालो देराक गट्यार ना। तुमकां कांय म्हणना मिनिस्टराक कलेक्टराक SPD चेअरमॅनाक बरी भलाय मागता, सकयल देवपाक पांय नाय, वयर चडपाक पांय आसाय, पडले आनी तो बी पिवपा बरें येता सारकें फूल हावस गिराक। मार्केटाक कोण नाय, रिटायर गेले सगळे वयर पावले। आमी सध्या आसात ते SGPDA रिटेल मार्केटा भितर। SGPDA फिश मार्केट जे आसा रिटेल तातूंत भितर आसात आनी हांची जर परिस्थिती पळयली जाल्यार एकदम वायट आसा। मेन म्हणजे मार्केटाक जो एंट्री करता तोच भेटपाचो, कारण सगळी दारांचेर प्रत्येक दारांचेर हे मार्केटाक फिश मार्केटाक एंट्री करपाक जवळ जवळ 4 दारां आसात। 4 दारांचेर दोनी सायडीच्यान गटारां व्हांवतात सारकी आनी ताका कोणच करना। SGPDA तर हातूंत कांयच लक्ष घालना अशें आमकां नुस्तेकारा कडेन आनी जे येतात त्या लोकां कडेन उलयतना कळ्ळें। त्याच बरोबर हांची काही लोकांनी हांगे जे हे बिल्डिंगेक ऑफिसां आसात जावं दुकानां आसात त्या लोकांनी कलेक्टराक हेल्थ ऑफिसराक ह्या बद्दलची जाणविकाय करून दिल्ली। हांगा इन्स्पेक्शनय जालें पूण आज पर्यंत हांगा कांयच जायना। मार्केट भितरल्यान जे दुबय मार्केट म्हणून वळखताले ते दुबय मार्केट सद्याक सामकें कंडम जाल्लें आसा, सामकी जाम परिस्थिती आसा। ते रिपेर करपाचो टेंडर SGPDAन केलो खरो, पूण सद्याक जी नितांत गरज आसा ती म्हणजे गटार व्हांवप ती बंद करपाची, कारण हातूंतल्यान हेल्थ इश्यू जावपाक शकतात। हांगा आमी पळयलें की नुस्तेकारां मास्क अक्षरशः मास्क लावन बसतात, कारण तांकां वास सहन जायना आनी हांगा ते हातूंत भितर किडे तयार जातात, जळारां तयार जातात आनी ती मागीर हेल्थाक मार जावपाक शकता। मेन म्हणजे भितर वचपाकच पयलीं वाट ना, ह्या रेब्यांतल्यान पांय घालून वचचें पडटा। त्या खातीर मडगांवच्यान हांव गौरव